हणजून येरादारी पुलिशेन बेकायदेशीर रेंट कारीचेर कारवाय करपाक सुरवात केल्या। पुलीस निरीक्षक हांच्या मार्गदर्शनाखाला बेकायदेशीर रेंट कार आणि बनावट नंबर प्लेट्स वापरपी गाड्यां आड खासा मोहीम चालीक लायल्या। मोटर वाहन कायद्याखाला ही कारवाय सुरू केल्या अशें कळटा। रेंट कार व्यवसायिकांनी बेकायदेशीर आणि बनावट रेंट कार विशीं येरादारी पुलिसांक माहिती दिल्या। पळयात। काल इन्सिडेंट केले जे हॉटेल हा डबल ट्री थंय स्टँड हा टॅक्सी रेंट बायक आनी रेंट कारवाले धंदो करतात थंयसर। सो काल कस्टमर येयले, ट्युरिस्ट येयले आनी गाडी मागूंक लागले। सो आमचो जो लिगल धंदो करता रेंट कारवालो रेंट बायकवालो आमी पयलीं कस्टमराचें लायसन घेता। सो जेन्ना तांकां लायसन आसलें पळय जाल्यार तेंचे थोड्यांचे लायसन एक्सपायर जाले, थोड्यां कडेन लायसनूच नासलें। सो तेंच्यांनी कितें सांगलें ट्युरिस्टांक, सर देखो बिना लायसन के हम गाड़ी और बाइक रेंट पे नहीं देते। कस्टमर क्या म्हणालो, क्या बोलता है भैया आप, काय म्हणालो, हम लाके दिखाता है ना म्हणालो। आनी एक थोड्या वक्तान पळयत जाल्यार तेंच्यांनी 3 गाडी हाडल्यो आनी तिसरी ही गाडी हो पावलो पुलीस येयले पळय तेन्ना। तेंच्यांनी कितें केलें, पुलिसांक फोन मारलो, जे स्टँडा वयले भुरगे आहा पळय तेंच्यांनी ही एक बलेनो पळोवली। आतां जाला कितें, आमी टायम एन एगेन पासून सांगता की ह्यो प्रायव्हेट वायट नंबर प्लेट वाल्यांक आनी पलटे नंबर प्लेट वाल्यांक लागून आमी फोंडान पडलेले आहा। तांकां खबर आहा ट्युरिस्टां कडेन लायसन ना म्हणून, ट्युरिस्टां कडेन कांयच ना, तरी ते गाडयो भाड्याक दिता। आनी गाडयो खंयच्यो भाड्याक दिता, बेकायदेशीर गाडयो, इलिगल वायट नंबर प्लेट ओ पलटी नंबर प्लेट। आतां ह्यो आमी व्हेरीफाय केला, पीआय कडेन आमी म्हाका दिसता इन्क्वायरी केला, ह्यो 2 पलट्यो, ही दोनूय इलिगल न्हू। ह्यो तूं धंदो इलिगल धंदो करतायत, कस्टमरांक लायसन ना, तेय गाडयो दिता। आतां चल्ला कितें सद्याक, जो लिगल धंदो करता तो लायसन घेता, फॉर्म 5 भरता, हे आमी स्ट्रिक्ट केल्ले आहा। पूण बेकायदेशीर मनशांक लागून आयज लोक त्रासान पडलेलो आहा गोंयचो, आनी मागीर सगळे रेंट काराचेर येता। कितें जालें की रेंट कार बंद कर, रेंट कार पळय, हितून लोकांची मिस्टेक ना, हितून मिस्टेक आमचीच आहा, आमचेच लोक सारखे ना। आयज कितें जाल्लें आहा, लायसन नासलेल्यांक गाडयो काडटात, दितात, बेकायदेशीर गाडयो दितात। म्हणजे कितें जाला, खंय ना खंय आयज लॉ, फियर ऑफ लॉ ना। आमी दुसरे स्टेटीन वच, दुसऱ्या स्टेटीनय रेंट कार आहा, दिल्ली वच, हैदराबाद वच, रेंट कार आहा, इंडिया भायर वच, इंडिया भायर रेंट कार आहा, रेंट बायक आहा। पूण कितें आहा, थंय लॉ स्ट्रिक्ट आहा। थंय लोक सोरो पिवन गाडी चलोवपाक, बायक घेवन भोंवपाक भियातात, कित्याक थंय स्ट्रिक्टनस आहा। ड्रिंक एंड ड्रायव्हाक हाडटा रेस्ट। आमी एज अ एसोसिएशन ऑल गोवा रेंट कॅब एसोसिएशन पासून सांगता, सदांच सांगता की आड्यात, लिगल गाडी आसूं वा इलिगल गाडी आसूं, लायसन ना, ड्रिंक एंड ड्रायव्ह केला, काढात, कस्टमराक भितर घालात, तेच्या कडेन गाडी अटॅच करा, नो प्रॉब्लम। कितें जाल्लें आहा, आवो जो गोवा तुमारो जाल्लो, आनी हे चड करून हे भायले पळय येतात आयज काल ट्युरिस्ट, हे मोजेक येता लोकांचे मागीर त्रासान घालतात लोकांक। पळय ट्युरिस्ट जर आसले, जेन्ना हे भुरगे आमचे थोडे आसले, थोडे स्टँडार आहा भुरगे, तेंच्यांनी आडयले, जेन्ना पुलीस येयले न्हू, ते म्हणालो आम गाडी लियाय न्ही म्हणून पळोवले, म्हणजे तेंच्यांनी हात साफ केलो, तेंका कळलें आमकां पुलिशेन येवचें पडटलें। गाडी दिवपी कोण? हे दिवपी आतां 3 भुरगे आसले, तेंच्यांनी पुलिशेन तांकां दिसता हाडलेले। आतां ते भुरगे खंय आहा ते हांव नको, भाड्याक दिवपी ना भायले, ते भायले तेंचेच गाडी कोणाकडे हायर करून दिली ना, कित्याक हो जो आहा ह्यो पलट्यो, ह्यो लिगल गाडयो न्हू। पलटे नंबर प्लेट वाले आमच्या वांगडा ना, हे वायट नंबर प्लेट वाले जावं पलटे नंबर, ते म्हणटा आमचो साहेब आहा, आमचो हो पुलीस, आमी म्हणना, ते म्हणटा आमी तांकां पावता न्हू, म्हयन्याचे म्हणटा आमकां हप्तो पावता, कोणा कडसून पावता, आमच्या कडल्यान पावतात म्हणटा। ते वायट नंबर प्लेट पळय भाड्याक दितात आनी पलटी नंबर प्लेट, ते म्हणटा आमी म्हयन्याचे दिता मरे म्हणटा, आमकां वयरसून सकयल पावोवचो पडटा म्हणटा हप्तो। सो आमचो हप्तो काय ना रे म्हणटा, 2 दीस बाबा जातलो आनी मागीर म्हणटा सगळे थंड जातले। एकदां वर्ड ऑफ माउथ पावलो इंडियेक न्हू की बाबा गोंयान ड्रिंक एंड ड्रायव्ह स्ट्रिक्ट जाल्ल्या, महाराष्ट्रान वच तूं, महाराष्ट्रान तुका रातची ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करून वता ना, कित्याक थंयसरले पुलीस स्ट्रिक्ट आहा। हांगा कितें जाल्लें आहा, लॉच पयलीं सारकें ना। पळय आमी पीआयक सांगला, हे पळय ज्यो प्रायव्हेट गाड्यो चलता, पलटे नंबर प्लेटी चलता, हेंचेर एक्शन घेयात, आनी हे पळय ज्यो आमी हाडून दितात, जावं तुमी हाडयतात, हेचेर तुमचो कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसतलो, कित्याक हांगा 192 घातले म्हणून जायना। 192 घातली की लेटर करूंक जाय हांगा डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक, कित्याक तेजे सस्पेन्शनाक आरसी, हो फुडलो प्रोसिजर जाता काय जायना हे आमकां आतां फॉलोअप करचें पडटलें पुलीस स्टेशनांनी। आनी आमी आतां चिंतला हो म्हयनो आमी सोडून नेक्स्ट म्हयन्यासून आमी आरटीआय घालतले सगळे पुलीस स्टेशनांनी, तेजेर कळटलें आमकां बाबा आमी गाडयो धरून दिल्ल्यो, जावं पुलिसांनी कितल्यो गाडयो धरला आनी हेचेर कोर्स ऑफ एक्शन कितें जाला।